मोगा भावणानो, ह्या सुवातेर एक म्हत्वाची अशी गजाल आमच्या मुखार आसा आनी ती आतां आमी पळोवंक जाय. ताणें आतां गालिलिया कडल्यान काना गांवा कडेन तशेंच काफार्ना कडल्यान आतां तो जेरुजालेमा कडेन आयलोलो आसा. हो कोण आसा हें तुमी जाणात मोगा इश्टानो? तर हो जावन आसा दोनी जेजू क्रिस्त. जो ह्या परबेक जुदेवांची परब म्हूण मानता आनी ती ताजी पास्काची परब म्हूण तो दाखलो करता. हें तुमी लक्षांत घेवंक जाय. तो देवाची परब न्हय, कारण ती देवाची परब उरली ना. सुटकेचो 12वो आविसर आनी 27वी ओळ सांगता तेन्ना तुमी सांगता की हो देवाच्या पास्काचो परबाचो यज्ञ म्हूण. देवाची परब ती पयलीं जावन आसली, पूण खुद दोनी जेजू ह्या संवसारांत आयल्या उपरांत सगल्यो परबो ना जाल्यो, कारण ताच्या रोगता उद्देशी सगळे कायदे मोडून गेले. आयज तो आमच्या मदें आसा. आयज तो तुका आनी म्हाका पळयता. आयज ताजी येवजण व्हड जावन आसा. ताजें उतर व्हड जावन आसा. ताजें उतर ताणें आयज तुका आनी म्हाका फावो केलें. ताणें केल्ल्यो सगल्यो घडण्यो आयज आमच्या मुखार आसा. तर ह्या सुवातेचेर एक ओळ आमी वाचुया. 1 कोरिंथकारांची 5वो आविसर आनी 7वी ओळ सांगता, म्हणटच पोरणे आमटें भायर उडोवन नवें कालयलेलें पीठ जायात, कित्याक तुमी फूग नासलोले उणें खरेंच क्रिस्ताचो. पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम तो जालो. आमचो दोनी जेजू क्रिस्त जेरुजालेमा कडल्यान वयर गेलो. हें ताच्या लोकांनी पळयल्लें आसलें आनी हें सगलें घडटा आसतना फुडें जायत्यो गजाली घडत वेताल्यो. आनी आयज तो तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत मरूंक वेतालो. तो ह्याच पसत ह्या संवसारांत आयलोलो आसलो, पूण त्या सुवातेचेर ताणें जायत्यो घडण्यो केल्ल्यो आसल्यो. सगळ्या दादल्या मनशांक वर्सांतल्यान 3 फावटीं जेरुजालेमाक वयचें पडटालें आनी त्या सुवातेचेर पास्काची परब ते मनयताले. उपरांत पेंटेकोस्ताच्या परबे पासत आमी पळयतले आनी ताच्या उपरांत आमी मंडपाच्या परबे संबंदी पळयतले. तो पास्काच्या परबेच्या दिसा त्या सुवातेचेर गेल्लो आसलो. तो चड करून एप्रील म्हयन्याचो 14वो दीस आसूंक जाय. आतां परत जो हांव सरभोंवतणीचें शिकप आनी तारखे संबंदी दाखलो करता. ह्या सुवातेचेर आमकां दिसूंक लागता की जेजू मंदीर साफ करता. ताणें हें 2 फावटी केल्लें आसलें. ताचे सेवेच्या सुरवातेक एकदां ताणें हें नीट केलें आनी दुसऱ्या वेळार निमाण्या दिसांनी ताणें तें नीट केलें, म्हणजे साफ केलें. लोक त्या सुवातेचेर गोरवां, मेंढरां, पारवे विकताले. पयशाची देवण घेवण ते त्या सुवातेचेर करताले, म्हणजेच त्या मंदिरांत करताले. हें एक वेगळेंच अशें चित्र आमच्या दोळ्यां मुखार उबें रावता की तांच्यांनी देव मंदीर अशे तरेन बसटायल्लें आसलें आनी दुसरे खंयचेय त्या सुवातेचेर पयशे हाडल्यार ते त्या सुवातेचेर देवण घेवण करताले, म्हणजेच त्या पयशांची अदला बदल ते करताले. म्हणजेच दुसरे भाशेन आमी अशें म्हणूंक जाता की पयशांचो खेळ त्या सुवातेचेर चलतालो. हें कितलें वायट चित्र जावन आसा तें पळया. ताणें अशे तरेन त्या मंदिरांत आपलो धंदो सुरू केल्लो आसलो. जर खंयच्याय देशाचे पयशे अदला बदल करूंक जाय जाल्यार ते त्या सुवातेचेर घेवन येताले आनी उपरांत ते पयशे अदला बदल करताले आनी तांकां तातूंत जायतो फायदोय मेळटालो. आयज ज्या प्रमाणे लोक करतात त्याच प्रमाणे पयलींय करी. आनी हें एक देवाच्या विरुध्द जावन आसलें. तशेंच त्या सुवातेचेर जनवरां विकताले. जनवरांचो धंदो त्या सुवातेचेर चलतालो.
एक देव मंदीर जावन ताणें तो बाजार केल्लो आसलो. त्याच पासत देवाक खूब राग येता. आनी जेजूय त्या सुवातेचेर जेन्ना पावता तेन्ना तो हें सगळें पळयता. ताका ह्या सगळ्या गजालींची वीट येता. ज्या सुवातेचेर घडोवंक जायना त्यो गजाली त्या सुवातेचेर घडटाल्यो. मोगळा भाव भयणांनो, खरेंच आयज हें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार उबें आसा. आयज आमी ह्या संवसारांत कितें करतात? आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. तुका आनी म्हाका देवान वेंचून काडलेलो आसा. आनी तुका आनी म्हाका वेंचून काडून आमी खंय आसात? कितें करतात? ताच्या उतरा प्रमाणें आमी आसात काय आमकां जाय त्या प्रमाणें आमी चलतात? आयज देवान आपलें पवित्र पुस्तक तुज्या आनी म्हज्या हातांत घातलेलें आसा. हें इतल्यात पसत की तुवें आनी हांवें ताजी सेवा करची, ताजी चाकरी करची, ताचें उतर संवसाराच्या लोकांक दाखोळ करचें. आनी त्याच पसत हें व्हड देणें तुका आनी म्हाका फावो जाल्लें आसा. जेन्ना त्या सुवातेचे जे लोक आसले तांणी ह्या देव मंदिराचो अशे तरेन उपेग केलो. आयज हें देव मंदीर जावन आसा तूं. देवान तुका वेंचून काडला आपल्याचें ठिकाण करून घेवंक. तूं जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमच्यांनी हें मंदीर बसठावंक जाय. तुजी आनी म्हजी कूड जी आसा ती देवाची कूड जावन आसा. तातूंत जो आत्मो आसा तो देवाचो जावन आसा. आयज तो भितर ठिकाण करून आसा. तर ही कूड आमच्यांनी आमकां जाय तशी वापरूंक जाय. मोगा भाव भयणांनो, पावलून हेंच उतर 4 वेळा वापरलेलें आसा. हें तर क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण दाखोळ करता. भावार्थाच्या पुनर्जल्मा संबंदी हें उतर सांगता. लाजाराक जेजून परत जिवीत केलो. म्हणजे जेन्ना लाजार मेल्लो आसलो ताका ताणें जिवंत केलो. ताका ताणें आत्म्यान जिवंत करूंक ना तर ताका कुडीन ताणें जिवंत केलो. ह्या वेळार सुद्दां हें उतर ताणें उपेगांत हाडलेलें आसा. जेन्ना तो आपणाच्या कुडी संबंदी उलयतालो तेन्ना ताणें हेंच उतर उपेगांत हाडलेलें आसलें. पूण ताच्या शिसांक ह्या संबंदी कांयच समजून आयलें ना. कारण ताचे शीस आजुनूय ताजेर तितलो विश्वास दवरून नासले. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उपरांत तांकां ह्या उतरांचो अर्थ समजून आयलोलो आसलो. आतां एक व्हड अजाप अशें आमी पळयतले. 23व्या वळी उपरांत ते 3ऱ्या आविसरांत निकोदेमोस हाची खबर आमकां पळोवंक मेळटा. पासकाच्या परबेच्या वेळार हें सगळें जेरुजालेमांत आयलोले आसले. आनी त्या सुवातेचेर ते एकठांय जाताले. कारण वर्साक 3 फावटीं तांणी त्या सुवातेचेर येवंक जाय आसलें. ह्या लेव्यांनी ताजेर विस्वास दवरलेलो आसलो. पूण तांचो विस्वास गोड असो नासलो. तांणी केल्लीं व्हड अजापां पळोवन ते आशेताले आनी तांकां तीं बरीं लागतालीं. त्याच पसत ते ताजेर विस्वास दवरताले. पूण तांचो विस्वास काळजान जावन नासलो. आतां पळोवया मुखार कितें घडटा तें. ह्या सुवातेचेर जी भास उजार केल्ली आसा त्यावेल्यान अशें दिसून येता की तांणी जेजूचेर विश्वास दवरूंक ना. तांचो विस्वास तांकां थारोवन दिनारो नासलो. हें ताणें वळखल्लें आसलें. ताका खबर आसली की तांच्या काळजांत कितें आसलें तें. जे लोक आयज अशें म्हणटात की आमी जेजूचेर विस्वास दवरतात, पूण तांच्या पासत हें एक खूब वायट जावन आसा. जेन्ना तुमी अशें म्हणटात की आमी जेजूचेर विस्वास दवरतात तेन्ना जेजून आपणाक ह्या लोकांच्या हातांत सोंपोवन दिवंक ना. जेन्ना निकोदेमोस रातीच्या वेळार जेजूशी आयलो तेन्ना जेजून आपणाकूच ताच्या स्वाधीन केलो. कारण ताचो विस्वास खरो आसलो. आनी आतां निकोदेमोस ह्या संबंदी आमी पळोवया. तो लोकां पासून वेगळो जाल्लो आसलो. आमच्या दोनूय जेजून
लोकांचेर विस्वास दवरूंक ना, कारण लोकांक खबर आसली की ताचो विस्वास खरो न्हय म्हणून. पूण निकोदेमोस हाजो विस्वास खरो जावन आसलो. ताची वळख आतां आमी करून घेवया. 3 गजाली ह्या सुवातेचेर आमकां ताचे संबंदी शिकूंक जाय. पयली गजाल, तो फारिजेव आसलो. हाचोच अर्थ असो की तो इस्रायेलांतलो उत्तम मनशांमदलो असो एक जावन आसलो. तो पोरण्या कोरांतल्या गजालींचेर विश्वास दवरणारो जावन आसलो. मसियाच्या येण्याचेर तो विश्वास दवरतालो आनी तो त्या लोकां मदीं एक वेगळोच असो मनीस जावन आसलो. पुनर्जीवनपणाचेर तो विश्वास दवरतालो. तो जुदेवांचो अधिकारी आसलो. त्याच पासत आमच्या मुखार 3 मुखामळां दवरलेलीं आसात. ती ताणें घातलेली आमकां दिसून येता. हें आतांच्या मनशाचें चित्र जावन आसा. जेन्ना तो तांचे मदें आसलो तेन्ना तो तांचे पैकी एक आसलो. जेन्ना तो रस्त्याचेर चलतालो तेन्ना लोक सगळे ताका पळोवंक रावताले. जेन्ना तो ताजें लांब आंगवस्त्र घालतालो तेन्ना तो तांच्या प्रमाणे आसलो. तो तांच्या लोकां मदें वेगळेच तरेचो जावन आसलो. ताचें नांव निकोदेमोस जावन आसलें. आनी खरें पळयल्यार सादो असो तो मनीस जावन आसलो. उपरांत ताचें जिवीत हें सारकें जाता हें आमकां दिसून येता. निकोदेमोस जेजूशी आयलो. जेजून ताका आपलीं उतरां कळीत केलीं. जेजून ताका म्हटलें, तुजो नव्यान जल्म जावंक जाय. मोगा इश्टानो, कितलीं सुंदर उतरां ती पळयात. ताजें काम कितें आसलें आनी तो ह्या सुवातेचेर कित्याक आयलो. पूण जेजूच्या उतरांचेर ताणें विश्वास दवरलो. हें म्हत्वाचें जावन आसा. आयज तुजें आनी म्हजें जिवीत कशें आसा हें आमी पळोवंक जाय. आमचें जिवीत दुबावांनी भरलेलें आसा काय आमी देवाचेर विश्वास दवरून आसा हें आमी पळोवंक जाय. निकोदेमोस दोनया जेजू कडेन रुपटें घालून आयलोलो आसलो. तो म्हणटा, हें म्हाका खबर आसा. आमी कोण? आमी जावन आसा फारिजेव लोक. तो त्या सुवातेचेर आपलें व्हडपण दाखयता. पूण ताच्या फाटल्यान दोंगीपण आसलें अशें आमकां दिसून येता. कारण जेजू म्हणटा, हे फारिजेव दोंगी जावन आसले. तो म्हणटा, फारिजेव हे मानतात की तूं देवा कडल्यान आयलोलो शिक्षक जावन आसा. त्या सुवातेचेर जो फामाद मनीस आसलो ताच्या फाटल्यान आजारांनी लोक चलताले म्हणून फारिजेव हाजो फायदो घेवंक पळयताले. जेजून केल्ल्या विजमितां विशीं तांकां जायतें पडून गेल्लें आसलें. म्हणजेच तांची विजमितां पळोवपाक ते आशेताले. म्हाका दिसता की जेजूचो मोग करता म्हणून ते ताच्या फाटल्यान येवंक नासले. ताची कामां पळोवंक ते आयलोले आसले. तांचो धर्म तांकां व्हड जावन आसलो. तांकां बाकीच्या लोकांचें कांयच पडून वचूंक नासलें. ते आब्रामाच्या कुळांतले आसले अशें दाखयताले. आनी आयजूय हेंच तांच्या मदें आमकां दिसून येता. त्याच पासत आयज जेजू पासून ते पयस आसात. तांकां आजुनूय तारणाचें देणें मेळूंक ना. पूण देवान तांकां आजुनूय सोडून दिवंक ना. एक दीस येतलो तेन्ना सगले इस्रायल लोकांक तारण मेळटलें आनी सगले इस्रायल लोक सुर्गीच्या राज्यान वेतले. आयज आमी ह्या संवसारान आसा. देवान आमकां व्हड मोगान आनी कुरपेन आपयल्लें आसा. आमी ताजें उतर सदांच आयकूंक जाय. मोगा बाबणानो, आयज आमकां देवाच्या उतराचो कंटाळो येता. देवाच्या उतराचेर आमी दुबाव धरतात. जसो फारिजेवांनी धरलो त्याच प्रमाणे आमी धरतात. आमचें जिवीत त्या फारिजेवा सारकें जावन आसा. जोआच्या 15व्या आविसरांत आनी 3रे वळींत जेजू म्हणटा, हांव तुमचे लागीं उलयलां
त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. देवाच्या उतराक मान आनी मोहिमा तुमी दिवंक जाय, कित्याक तें देवाचें उतर जावन आसा. ह्या सुवातेचेर देवाच्या उतराक तांणी उदकाचें सोर केल्लें आसा आनी उदक दाखयता हें पवित्र आत्मो. कारण जेन्ना आमी फाटल्या कार्यावळींत पळयल्लें आसा, काना गांवांत जेन्ना जेजू लग्नाक गेल्लो आसलो, त्या सुवातेचेर तांचो सोरो सोंपलोलो आसलो. ताचे आवयन जेजूक येवन सांगलें, तांचे लागीं सोरो ना. तेन्ना जेजून त्या सुवातेचेर आसलेलीं दोणां उदकान भरलीं. आनी उदक हें फकत पवित्र आत्म्या संबंदी दाखलो करता. दोणां ही मनशाची कूड दाखलो करता. त्याच प्रमाणें आयज तुजें आनी म्हजें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरलोलें आसूंक जाय. आमकां तो आत्मो मेळूंक जाय. त्या पासत आमी रिते जावची गरज आसा. मोगा भाव भयणीनो, जो कोण जेजूचें येता ताका तो केन्नाच नाकारिना. जो कोण ताजेशी पयलीं आयलो आनी आतां येता आनी मुखार येतलो, ताका तो केदींच सोडचो ना. कारण तो कोणाकूच सोडिना. तो तुकांय सोडिना आनी म्हाकाय सोडिना. तो म्हणटा संवसार सरोसर आपूण तुमच्या सांगाता आसा. मोगा भाव भयणीनो, कितलीं व्हड देवाचीं उतरां ती पळयात. आयज निकोदेमस ताजेशी आयलोलो आसलो, पूण निकोदेमसान ताजेर विस्वास दवरलो. तो इस्रायेलाचो गुरू जावन आसलो, पूण ताका देवाचीं उतरां पयलीं समजून आयलीं ना. आयज आमी संवसारांत व्हड व्हड शिकप घेतात, व्हड व्हड पदवी घेतात, पूण आयज आमकां देवाचीं उतरां खबर ना. आयज आमकां देवाच्या उतरां पासून पयस व्हेल्ले आसा आनी हें काम जावन आसा ह्या संवसाराचें. संवसारांत जी पद्दत आमकां दिल्ली आसा त्या पद्दती प्रमाणें आमी करतात आनी ताकाच लागून देवाचें सोत आमकां आजुनूय उक्तें जावंक ना. सर्गीच्या राज्याची खबर आमकां आजुनूय उक्ती जावंक ना, कारण आमी ताजेर नदर लावंक ना देखून. मोगा भाव भयणीनो, आयज आमी जायते तरेच्या दुखांत संकश्टांत आसात. आमी जायतें चिंततात. जेन्ना आमी बरीं आसता तेन्ना आमकां देवाचें कांयच पडून वचना. पूण जेन्ना अकस्मात आमचेर दूख येता, त्रास येता, आमी संकश्टांत पडटा आनी व्हड भार घेवन आसता, तेन्ना देव कोण, तो खंय आसा, तो म्हाका कसो मेळटलो आनी तो म्हाका खंय मेळटलो ह्या चिंतेन आमी ह्या सुवातेचेर आनी त्या सुवातेचेर धांवतात. पूण त्या सुवातेचेर आमकां कोणूच मेळना आनी आमकां कांयच फायदो जायना. पूण जेन्ना आमी जेजूशी येता तेन्ना तो आमकां जिवीत दिता आनी हें जिवीत सासणाचें जावन आसा. तो आमकां सगल्या रोगा पासून, पिडी पासून नितळ करता. तो शुद्ध करता, कित्याक तो देव जावन आसा आनी नितळ करूंक फकत देवाकूच अधिकार आसा. देवा शिवाय आमकां आनीक कोणूच नितळ करूंक शकना. मोगा भाव भयणीनो, आयज आमचें पूर्ण जिवीत आमी ताज्या हातांत घालुया. तो म्हणटा, तुवें नवो जल्म घेवंक जाय. हो नवो जल्म म्हणजेच आमी ताका मानून घेवंक जाय. आमच्या पातकाचें आमी बोगसणें मागूंक जाय. आमच्या पातकाचें आमी दूख धरूंक जाय आनी आमी दोनूय जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय. जेन्ना आमी ताका सोडवणदार म्हूण मानून घेता तेन्ना तो आमचो बाप, तो आमचो देव आनी तो आमचो गुरू जाता. मोगा भाव भयणीनो, खरेंच इस्रायेलाचो तो गुरू जावन आसलो. आयज तुजो आनी म्हजो तो जावन आसा, कारण ताच्या रोगता उद्देशी ताणें तुका आनी म्हाका विकते घेतलेले आसात. मोगा भाव भयणीनो, आयज तुजी मागणी कितें आसा आनी तुजी गरज कितें आसा, आयजूच तूं म्हाका कळय. हांव तुज्या पासत मागणें करूंक पळयतां. तर मोगा भाव भयणीनो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.